नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळीत खण खण बजेट आज अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सादर करतले 2.5 वरांचेर आनी ताजी पयलीं ह्या बजेटा भितर कितें आसतलें कितें आसचें फाटल्या बजेटाचो नियाळ करपा खातीर आमी हांगा ही कार्यावळ दवरिल्ली आसा। खण खण बजेटाच्या डिबेटींतली आयची पयली डिबेट आणि ती डिबेट करपा खातीर आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात। तातूंतले पयले आसात गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजाचे सिनियर वायस चेअरमॅन मंगिरीश रायकार। दुसरे आमचे कडेन हांगा आसात आमचे प्रुडंटाचे मुखेल संपादक गुरुदास सावळ आणि तिसरे आमचे कडेन हांगा आसात आमच्या प्रुडंटाचे चीफ सब एडिटर सुयश गावणेकर। तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार। पयलीं सावळ आमी तुजे कडल्यान सुरवात करया। बजेट प्रत्येक वर्सा मांडटात, बजेटा भितर घोशणा भरपूर जातात आनी मागीर लोकांच्यो अपेक्षा खूब वयर पावतात की हें जातलें तें जातलें तें जातलें। ह्या अपेक्षांची पुर्ती जाता सगळी बजेटा भितरली काय बजेटांतल्यो घोशणा आनीक प्रत्यक्ष जें कितें घडटा तातूंत भितर तफावत आसा? तशें पळोवंक गेल्यार खंयचे बजेट आसता पळय तातल्यो 100% गजाली जावंक शकनात, कारण ते कितें स्किमी अनावन्स करतातल्यो। पण एक अशी अपेक्षा आसता लोकांची किमान 90% ते स्किमी लागू जावचे म्हणून। आमी जर सद्याचे आमचे बजेट चालू आहा म्हणजे 2010-11तले ते फाटल्या वर्सा CMन जे प्रेझेंट केल्ले तातूंत जवळ जवळ 22 नव्यो योजना आशिल्ल्यो वेगवेगळ्या समाज कल्याणाच्यो आसल्यो। तातूंतले फक्त 3 तांच्यांनी लागू केल्यात। ती एक जी आहा पळय आदिवासी कल्याण खातें म्हणून ट्रायबाच्या हाजे खातीर ही जाली कित्या खातीर की उटा म्हणजे संस्था आहा पळय ह्या उटा ह्या संस्थेन फाटली जवळ जवळ वर्सभर आंदोलन केलें आनी त्या खातीर निमाणें एकदां तेंच्यांनी ते डिपार्टमेंट चालू केला। बरोबर। त्या नंतर फाटल्या दिसांनी एक चलयेन आत्महत्या केली, 12वीचे केमिस्ट्री पेपर वायट गेलो म्हणून। त्यानंतर मागीर जे समुपदेशन केंद्राचे आसले पळय कावन्सिलींग सेंटरचे ती तांणी डिसिजन घेतला आतां त्यातून लागू जावना। आनी एक आसलें म्हणजे आमचे सुवर्ण जयंती भांगरा उत्सव ह्या निमतान खूब स्किमी आशिल्ल्यो तातूंतल्यो बऱ्याचश्यो स्किमी लागू जावंक ना। ह्यो तर 3 सोडल्यो जायत आनी दुसरी आनी एक स्कीम जी लागू जाल्या ती आमदारांक 50 लाख निधी दिवपाची। ही साधारणतः एक औषध निर्माण जाल्लें आहा, फूल काय पयशे दिवंक ना। त्या नंतर सगळ्यात म्हत्वाची जी स्कीम आसली ती आमची पळय आसली की भलायकी योजना म्हणून म्हणजे सुवर्ण जयंती आसल्या कारणान सगळे गोंयचे जे लोक आसात सामान्य मनीस तांचे खातीर स्कीम तांणी तयार अनावन्स केल्ली, पण ती अजून लागू जावंक ना। आतां आनी फक्त 15 दीस उरले आतां हे वर्स सोंपपाक, ताच्या कांयच जावंक ना। त्यानंतर हांगा आशिल्लें म्हायती तंत्रज्ञान केंद्र जावपाचें वेर्णा तें जालें ना। प्रत्येक शाळेक आमची संगणक लॅब जावपाची आसली ती जाली ना। गोंयांतलें जें शेती उत्पादन आहा तें वाडोवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीकल्चर जावपाचें आशिल्लें तेचेंच कांय जावंक ना। त्यानंतर जवळ जवळ 2000 लोकांक तेणी एम्प्लॉयमेंट दिता म्हणलेलो नव्यो स्किमी करून। आतां त्यांनी कांय योजना जाहीर केल्या। योजना जाहीर म्हणजे जे टुरिजम डिपार्टमेंट आहा पळय तातूंत बऱ्याच स्किमी जाहीर केल्या आनी तांणी एम्प्लॉय घेवपाचे आहा, पण ते हे तेनी तांणी सांगलें आमी नवीन स्किमी हाडटले आनी साधारण 2000 लोकांक रोजगार मेळटलो म्हणून इंडस्ट्री आनी तें कांय जालें ना। त्यानंतर 2 मायनर पोर्ट जावपाचे आशिल्ले गोव्यात, जसो पणजी पोर्ट आहा तशें, तेजें कांय जालें ना। मागीर रस्त्याचे ब्लू प्रिंट जावपाचो आशिल्लो। फाटल्या एकदां एक हें केल्या की फक्त ते एक सावड्डेचो रस्तो आहा पळय त्या लोकांनी आंदोलन केलें म्हणटच तेन्ना ते अनावन्स केला, कॅबिनेट डिसिजन घेतला। हे बहुतेक सगळ्यो जे हें आहा पळय आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे हावजींग पॉलिसी जावपाची आसली, ताजेर कांय जाल्लें ना। हावजींग पॉलिसी हे कांय जाल्लें ना। ते पळोवंक गेल्यार जवळ जवळ 21 पैकी जवळ जवळ 18-19 स्किमीचेर कांयच गव्हर्मेंटान अजून करूंक ना। आतां ते दीस सोंपत आयले न्ही आतां, कांय जावपाचें ना फुडें। सो ही परिस्थिती आसा ही ओवरऑल सोशल सेक्टरा भितरली इन्फ्रास्ट्रक्चराची आणि बाकीची सगळी जी परिस्थिती आसा त्या हाजेर मंगिरीश हांगा आसा। मंगिरीश एक्झॅक्टली वॉट इज दी पोजिशन म्हणजे फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉयंट ऑफ व्यू इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान कांय येवजणी जाहीर केल्ल्यो त्यो जाल्यात सक्सेसफूल जाली नात, कितें जालां, कितें आहा परिस्थिती? बेजिकली आमी जर आतां पळोवंक वचत जाल्यार पयलीं आनी सावळ बाबान सांगलां त्या प्रमाणे एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग ताका लागून कितलेशेच लोकांक काम मेळूंक शकतालें। आज आमी एक पळयता की आमचे फ्लॉपी लॉस आसा पळय ताच्या खातीर कोण शेतां वावरून करिना। दुसरें म्हणजे एक म्हणजे म्हारग पडटा म्हणून करिना आनी दुसरें म्हणजे तातूंत जर घालें जाल्यार तो कूळ जाता आनी ती आपली जमीन वता, हाज्या खातीर तो काम करिना। आनी आमी काल पळय स्टेटमेंट सरकारान दिला तातूंत सरळ सांगलां की आमचें हें सकयल देंवलां म्हणून,
आतां यील्ड सकयल देंवला म्हणून हें जर वाडटलें आशिल्लें आनी बरे तरेन आमकां घटाय येतली आशिल्ली एग्रीकल्चर सेक्टराक जाल्यार तें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हें बेगीन येवपाक गरजेचें आशिल्लें. हें आमी पाठपुरावो हाजो करीत आसा. हातूंत जवळ जवळ 7 ते 8 हजार लोक कामाक लागतले आशिल्ले अंडर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग वेर दे वूड हॅव गॉट गेनफूल एम्प्लॉयमेंट. आनी बिहारान केलां तशें नरेगा स्कीम सुद्दां शेतान काम करपाक वावराक लायिल्ली ती सुद्दां गोंयान वावराक लावंक जाताली. हें जावंक ना. हें मेजर इम्पॉर्टंट. नंबर 2 हांव उलयतां फक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कित्याक नेक्स्ट जनरेशनाक आमच्या कितें फायदो जातलो हातूंतल्यान तो कित्याक चडशे भुरग्यांक आमकां भायर वचचें पडटा कित्याक हांगा ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून. दुसरें गोवा चेंबरान फाटीक लागून वी हॅड सेड की वी वॉन्ट टू मेक गोवा एज अ ट्रेड हब. आतां ट्रेड हब जर करतलो जाल्यार 2 तांणी जागे फाटल्या फावट ताणें अनावन्स केल्ले. एक ताणें सांकवाळ केल्लो आनी दुसरो धारबांदोडा केल्लो. ते दोनूय कार्यावंतीन येवंक ना. ते जर जाल्ले आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच पटीन हांगा सुदारणा जातली आशिल्ली. पयली गोश्ट म्हणजे पोर्ट एअरपोर्ट हातूंत पळय बेजीक सुदारणा कित्याक एकदां तुजी नीड निर्माण जाली की रोखडीच तातूंत सुदारणा येवंक लागता. तेंय जातलें आशिल्लें आनी ताजे बरोबर वावराक लोक लागता ते लोक कामाक येतले आशिल्ले तेंय जावना. हें एक मेजर थिंग. तिसरें म्हणजे कितें आसा IT इंडस्ट्री अजुनूय आमी नेसंट आसा. IT इंडस्ट्रीचे लोक येवचे हांगा म्हणून आमी कितलेशेच वावर करतात पण गव्हर्मेंटाचे जर तातूंत पाठपुरावो जायना जाल्यार तातूंत कशेंच जावंक शकना. IT पॉलिसी डिक्लेअर जाल्या पूण ती अजून नोटिफाय जायना. ती नोटिफाय जायना हाज्या खातीर फुडें वचना. म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली ब्युरोक्रेसीक हर्डल्स हॅसल्स कित्याक सरकाराचें जर इंटेंशन बरें आसा जाल्यार ताका फाटल्यान बॅकअप वीथ द ब्युरोक्रेसी आसची पडटा. ते फक्त म्हाका दिसता फायली हेवटेनच्यान तेवटेन हें करता आनी हें जर करीत जाल्यार म्हाका सांग आमचे कडेन आज लोक कितले आसा. आज 1 in 28 इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. म्हणजे तातूंत आनी तेंय पळयल्यार जाल्यार आज आमी फाटल्यो गोश्टी जावना ह्यो जर लक्षांत घेत सरकारान सांगिल्लें आपूण फिस्कल डेफिसीट कमी करतलो म्हणून. सरकारान सांगिल्लें आपलो सरकाराचो खर्च कमी करतलो म्हणून. आतां पळयत जाल्यार सरकाराचे लोक काम करता ते वाडत आसा म्हणटकीच आमची सॅलरी स्ट्रक्चर वाडत आसतली. तातूंत 6 पे कमिशन आयलें. अंदूचे जर पळयत जाल्यार 90 कोटी आमकां म्हयन्याक सॅलरीक लागता. आतां जर हे एडिशनल लोक घेतले ते पळोवन 100 कोटीच्या वयर लागतले. हें सगळें खंयच्यान येतलें हें येवपाक आमच्या ब्युरोक्रेसीन लक्षांत हाडूं जाय की बाबा आपले कडेन दिला ती कार्यवंतीन हाडूं जाय. म्हणून गोवा चेंबरान सुद्दां जेन्ना आमी अंदूचो मेमोरेंडम दिलो तातूंत पयली गोश्ट आमी घाले की फाटल्या वर्सा जें करूं ना तें पयलीं करून घेवचें म्हणून. हे आमी जवळ जवळ 1.5 म्हयनो पयलीं दिल्लें. तेन्ना सरकारान सांगिल्लें हाजेर आपूण बेगोबेग विचार करून घेता म्हणून. आज पर्यंत ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो ना. ओके सुयश खुबश्यो गजाली मंगिरीशांनी खूब बरे तरेन सांगल्यो खास करून इकॉनॉमीक सेक्टरांतल्यो फायनान्स सेक्टरांतल्यो आनी इंडस्ट्री आनी फार्मींग ह्या सगळ्या सेक्टरांतल्यो. वॉट इज युअर व्यू कितें जालां कितें जालें ना कितें जावपाची गरज. संदेश एक्चुअली दोगांनी जी मतां उक्तायल्यात सावळबाब आनी मांगेरीशान ती मतां जर पळयत आय वॉन्ट गो इन टू वॉट इज एक्झिक्युटेड एंड वॉट इज नॉट एक्झिक्युटेड. पूण प्रत्यक्ष जर परिस्थिती पळोवशी सरकार हें कित्याक कार्यावळी हाडूंक शकना. 24 स्किम्स आउट ऑफ 21 इज जस्ट 12 to 15% परफॉर्मन्स. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ताणें म्हणलें देर इज नो परफॉर्मन्स. कित्या खातीर तर सरकार सुपरफिशियल स्किम्स ज्यो आसा which consumes around 40 lakhs budget, 50 lakhs budget, 1 crore budget at the max. असले सुपरफिशियल स्किमांनी एक्झिक्युशनाक फुडें वता which gives them popularity. कोणा तरी स्वातंत्र्य सैनिकांक खंय तरी सन्मान केलो, कोणाचो संगीतकारांचो कलाकारांचो सन्मान केलो, कोणा तरी बाजवेल्यांक चेक वाटले which gives them popularity. But if you look at the infrastructure front, government is totally performing at zero level. सरकाराचे कांयच परफॉर्मन्स ना. म्हणजे ज्या कडेन राज्याचें ठोक उत्पन्न वाडोवपी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट GSIDC देर आर प्रोजेक्ट्स वर्थ 45 projects worth 350 crores pending which includes markets, which includes bus stands, which includes रवींद्र भवन. म्हणजे मोठे मोठे पूल जे GSDP वाडोवपाक शकता दे आर ऑल पॅरलायज अँड स्टँड स्टील एट लँड एक्विजिशन लेवल. आय प्रूव माय फिगर्स. एक 2-4 स्लायड्स म्हजे कडेन आसा तातूंतल्यान आय विल प्रूव माय स्टेटमेंट. फर्स्ट वील लूक एट द स्टेटमेंट ऑफ ग्रांट इन एड. स्लायड ग्रांट इन एड हे जर सिच्युएशन पळोवशा फाटल्या 5 वर्सांची एनालिसीस ही म्हणजे सरकार कशें उगडें पडटा पळय. 2006-07 सरकाराक फक्त 88 कोटी ग्रांट एंड एड मेळ्ळ्या सेंटराची. 2007-08 फक्त 148 कोटी. 8-09 ते 183 कोटी आणि सरकार प्रोपोज करता 2010-11 660 कोटी. यू सी द मॅनिप्युलेशन. म्हणजे एक्च्युअल तुका मेळ्ळा खंय तरी 150-200 कोटी माऱ्या तुजें आनी तूं फिगर बल्ज करून दाखयता 660 कोटीचें. हे 2 वर्सां नंतर हें फिगर
उगडे पडटले जेन्ना एक्च्युअल फिगर्स येतली सरकाराची तेन्ना फिगर उगडे पडटले आनी तेन्ना कळटलें की इट वॉज मॅनिपुलेटेड सो दिस इज फॉल्स प्रोजेक्ट. फॉल्स प्रोजेक्शन. दुसरी नाही म्हाका सांग हातून ते 200 कोटी ना न्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे 200 कोटी ओकेजनल येता कारण 50 वर्सां वर्सान वर्स जावची ना ती सुद्धा सरकार घेवपाक शकना. No, this is normal annual normal grant we annual. get from the न्ही. center आणि जाचेर आमचे चलता. ते सुद्धा ओकेजनल जे जरी येता JNRUM 100-150 कोटी जायकाचे आमी पहिले फाटली 5 वर्सां बजेटां फिगर जाता 250 कोटी गव्हर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंज्युम इट. 200 कोटी सरकार म्हणटा हाजे सिल्वर जुबली ते सुद्धा सरकार दिना हाडून. यू हॅव टू प्रिपेअर प्रोजेक्ट्स यू हॅव टू कम ते एक्झिक्यूट जातकीर 30-40% ते इन्स्टॉलमेंट येतात मेळटले. ते सरकाराक शक्य जायना. ताका लागून ही स्थिती एक्सपेंडिचर लेवलाचेर जस्ट जर आमी पळय आय विल शो द सिच्युएशन. मांगेरिशान जो आतां मुद्दो मांडलो की एक्सपेंडिचर स्लायड पळयल्यार कळटलें की एम्प्लॉयमेंट वाडला प्रचंड 3185 कोटीचे फिगर आमकां दिश्टी पडटा सकयल 2011-12. 3185 कोटी is an expenditure purely on salaries, pensions, interest and non-planned expenditure from revenue 3185 कोटी ते सुद्धा फिगर इज अ प्रोजेक्टेड. आता फाटली 2 असेंब्ली आमी सेशन पळयत ते सरकारान सप्लिमेंटरी डिमांड्स वर्थ 198 crores घाल्या फाटल्या सेशना. कालच्या सेशना 114 कोटीचे घाल्या. ते जर ऍड करत दिस 3185 विल गो टू अराउंड 3400 crores. म्हणजे तुम्ही सरप्लस बजेटचे पोरू दाखयलें दॅट हॅज ऑलरेडी गॉन टू डेफिसीट बाय अराउंड 250 crores. हे सगळे सॅलरी बर्डन 55,000 सरकारान पैसे खंय उरले हातून डेव्हलपमेंटात इट इज ऑलरेडी डेफिसीट बाय 250 crores. फुडली स्लायड जर दाखोवची ग्रॉस फिस्कल डेफिसीट सरकार दाखयता 820 कोटी. देर इज RBI एनालिसिस. RBI दाखयता 1889 कोटी 1389 कोटी 1300. हे कित्या खातीर सरकार दाखयता प्रत्येक वर्षाच्या सुरवाती 600 कोटी नेगेटिव्ह बॅलन्स फाटल्या वर्ष 2009-10 600 कोटी नेगेटिव्ह बॅलन्स आशिल्ली. म्हणजे वर्ष सुरू जातना सरकार त्या लोकांक देणे असता ते सरकार ते 820 दाखयना. कित्याक ते जर दाखयत सरकाराचे ओवरऑल फिस्कल डेफिसीट गोज आउट ऑफ कंट्रोल. इट रिचीज अराउंड 7.5% ऑफ द GSDP विच शुड बी बिलो 5%. ताका लागून सरकार ते फिगर दाखयना. ते नेट लेंडिंग फिगर सरकार ते लिपयता विच RBI शोज. जशें आमी म्हणटा की देवा कडल्यान कांय लिपोवन उरना तशें सरकाराची कर्मां RBI कडल्यान लिपोवन उरना. आनी लास्ट फिगर एक हांव दाखयतां दॅट इज अ टोटल सरप्लस डिस्क्रिपन्सीस म्हणटे स्लायड जर पळोवची सरकार कितलो कॅज्युअली पळयता बजेटा कडेन ते आमकां कळटलें. एकूच फिगर बजेट एट अ ग्लान्साक 56 लाख दाखयता रेव्हेन्यू सरप्लस सरकार. तेच CM आपल्या स्पिचाक 5.6 crore दाखयता म्हणटा. आणि तेच काल जो इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दाखयला तातूंत ते 56.95 crore आसा. नाही हांगा ते सो पॉइंट डेसिमल पॉइंट आहा पळय तो फक्त फाटी फुडें सरकार म्हणजे कितलो कॅज्युअली त्या गोष्टी कडेन पळयता ह्या फिगरां कडेन ते पळयल्यार कळटा. आणि लास्ट इज अ पब्लीक डेट विच इज रीच टू पब्लीक डेट जर आमी पळयत सरकार 5623 कोटीचे दाखयता. एक्चुअली इट हॅज रीच 7500 crores विच इज 38% ऑफ द GSDP. सरकारान ते 25% वयर वचूंक जायना. ते 38% पावला विच इज 13% बियॉन्ड द कॅपेबिलिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ द स्टेट. सो प्रत्येक मनशाचेर आतां 46,518 रुपया जवळ 46,000 लोन प्रत्येक गोंयकाराचेर आसा सद्याक अशी परिस्थिती आहे. म्हजे कडेन फक्त 10-15 मिनटं उरल्या तातूंत सप्लिमेंट करता एकूच मिनिट. हांणी जे सांगलां की भरपूर स्किमी सरकारान वापरल्यो ना म्हणून एकूच तुमकां सांगता आमी आमच्या मेमोरंडमान सांगलां की सरकारान एक मनीस असो घेवचो कित्याक आतां आसा पळय तातूंत एकटोय मनीस प्रोजेक्शन करपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपी कोणूच ना. तातूंत एक मनीस असो घेवचो की फक्त तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन लायझनिंग करतलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन प्रोजेक्ट घेवन वतलो ते अप्रुवल घेवन येतलो आनी ताका ती जबाबदारी दिवची अकाउंटेबिलिटी दिवची आनी ताका फक्त परफॉर्मन्स दाखोवंक हें दिवचें. एक मिनिट पूण हें अशें कित्या खातीर करपा जाय जेन्ना ऑल IAS ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड हियर एज सेक्रेटरीज दे हॅव एवरीथिंग दे नो दे आर सपोज टू नो एवरीथिंग. दे हॅव फेल्ड टू डू दिस सो फार. If they have failed then you have to change the IAS officers. Why you have to appoint one more person only for licensing? नाही पण तातूंत म्हजी आमची एकूच